कर्नाटकान ही घडणी घडल्या. सेंट फ्रांसीस झेवियर चर्च हांच्या नांवार ती दोंगुल्ली आसा, लिगली रेजिस्टर्ड. पूण तहसीलदार थंयसरलो येवन म्हणटा ते गव्हर्मेंट लँड आनी कांयच कोर्ट ऑर्डर बीन दिनासतना येदी व्हडली जेजूची इमाज मोडून उडयली. थंयसरली स्टेशन्स ऑफ द क्रॉस जी आसली ती काडून उडयली आनी आख्खेंच बिल्डींग एके भाशेन रेज टू द ग्रावंड. घडये थंयसरलो जो कारभार आसा, सरकारी कारभार आसा, तांणी घडये म्हणलें प्रायड, आमी बरें व्हडलें काम केलें, प्रायड ऑफ कर्नाटका, बट इंडियाज शेम. कित्याक आमच्या भारताच्या संविधानान आमकां सगल्यांक एक सारकी कायदे मोडटात वा कायदे जरी तर सारके ना जाल्यार ताचेरूय कारवाई जावपाक जाय. कारवाई जायनासतना जरी तर ताचेर कोण तहसीलदार उठ्ठा आनी म्हणटा मोडून उडय कित्याक तें क्रिस्तांवांचें, जाल्यार खरेंच इंडियाज शेम. जेजूची माज मोडली मोडोन कुडीक सुटलो गामाडो. फकत क्रिस्तांवाचेरूच कित्याक वेतातूय सोडटात बोमाडो. 18 वर्सां इमाज तुय आसली मोडून दिलो धुमाडो. जेजूची इमाज मोडटाना लोकांन बोब मारून सोडलो उमाडो. 18 वर्सांनी सुवात सरकारी मोड तांकां कळ्ळें. कितली देवळां सरकारी लुगारार आसा ती पळोवंक कित्याक ना घडले. JCB माज मोडटाना दिसो मोडप सोकला पडले. जेजूचे कुडके केले ते पळोवन क्रिस्तांवाचे काळीज रोडलें. गेल्या वर्सा तुवें एक इस्कॉलान क्रिसमस मनोय खोशेन बरोन. क्रिसमस फंक्शन तांचें बंद केलें बाजरंग दाल फुडें चोरोन. सिस्टरांनी कंप्लेन केलें सांगाताक भुरग्यांक व्हरोन. पूण कोणेच एक्शन घेवंक ना, केशीक वचोन पांय गेले जोरोन. 3 वर्सां पयलो आनीकूय कर्नाटका वसलो स्काउट घडलो. जेजूची एक व्हडली इमाज आसलोलो ग्रोटो मोडलो. तेन्ना तुवें इलेक्शन चलो जिखता म्हूण BJPक पावर चडलो. पूण जेजूची इमाज मोडली म्हूण BJP सरकार थंयसर पडलो. गोंया इलेक्शन जावन दुसऱ्या दीस वोकावज घडलो कर्नाटका. इलेक्शना दिसा कावज घडलो तर BJPक आनीक इलेक्शन नाका.
ते क्रिस्तांवांक मुस्लिमांक वायट कोत्तात कायदो ना वायट कोत्ता ताका तांचेर एक्शन घेयना जाल्यार मोदी कोट्यानाक बुडोय सांगता तुका गोंयकारांदो बारीक चिंता गोंयांतूय लागला तसलो तसो नातूर सांगात इल्लीगल बंगलो ओल्ड गोवा आयलो कसो मोजऱ्यादो भेदभाव करी नाकात तुमचेर आमकां आसा बरो वासो नातूर गोंयांतूय वचलो कावज घोडटलो कर्नाटकाक घोडटा तसो आमच्यो इगर्जो मोडूंक ते सोदतेले सांकवाडे बोवाड चलता तसो Gayon Coronia, Deva Moga Gaya, Talo Baneya, Papa Puta Katmya, Gayon Coronia, Deva Moga Gaya, Deva Utoraiku. जीवित बापा बेटो सोगली एकटाय जाया देवा मोगा गाया देवा उतोरायको जीवित बापा बेटो सोगली एकटाय जाया देवा मोगा गाया सगळ्यांक तुमकां आदी बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाची भेटीन आयची मिसाची भेटयता देवाक दिन वासून सिस्टर मेजिया मेनेझीस हिची बरी भलायकी पासत किरीत भाशेन देवाक दिन वाजता आसतना तिचे पासत आमी मागुया तिका देवान बरी भलायकी फावो करूंक दुसरें इंतेसांव आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या फ्रांसीस शावियर गामा आनी रितिना वाज हांच्या आत्म्या पासत देवान तांकां सर्गीचें सुख फावो करूंक हे भेटीन मागुया तशेंच आयज आमच्या मागण्यांत दवरुया बरी भलायकी पासत आलिया गॉयस तशेंच आयज आपलो जल्माचो दीस मनयतात एनियल फेर्नांडीस खेरीत भाशेन ताचे पासत मागुया मॅक्सी पेज आनी सुजी झेवियर देवान तांचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक आमी हे भेटीन मागुया आनी आमचीं इंतेसांवां सगळीं ह्या वेळार जेजू मुखार दवरुया तशेंच मागुया आमच्या शेजाऱ्याच्या कर्नाटका राज्यान जें कितें क्रिस्तांवां सवें तशेंच धर्माक लागून आनी इस्कॉलान पासून जो कितें बोवाळ चल्लेलो आसा धर्मीक वस्तूंक लागून मागुया देवा लागीं सगळ्यांची मनां उजवाडाय आनी आमी एकामेकाच्या सांगातान आनी शांतीन जिवंक आमकां फावो कर म्हूण मागुया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं प्रिच्या भाव भयणीनो आमकां भावार्थ आसा आनी आमच्या भावार्थान देव आमकां जाय ती बरी देणी फावो करता पूण भोव करून जेन्ना आमचेर वायट येता तेन्ना आमचो भावार्थ आनीकूय वाडूय म्हूण आयचें आमचें मागणें जायते फावटी आमी आमचो भावार्थ असल्या वायट घडण्यांनी हालयला आनी आमी घडये भिवून देवा कडलीं पयस रावल्या असलें आमच्या चुकीचें देवा लागीं भोगसणें मागुया हांव पातकी पदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव हांव चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान सारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या म्हजो अपराध म्हजो बोड अपराध ह्या पासत बागेन सदांच सांकवार मरे सगळ्या दितांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्वर देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता सर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं
सोम्या काकुतकोर सोम्या काकुटकर क्रिस्ता काकुतकोर क्रिस्ता काकुटकर सोम्या काकुतकोर सोम्या काकुटकर प्रार्थुया सुरपदवीदार देवा आमच्या बापा तुजी जाणवाय आनी तुजो मोग नियाळून तुजी खुशी आमी जाणा जावंक पावूं हे परी उतरांनी तशें करन्यांनी तुका मानता तेंच करूंक आमकां कृपा दी हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता देवा ससनाच्या ससना आमीन भाग्योन जाकोबाच्या चिठी वेलें वाचप भाव भयणो तुमचें मोदें शाणो आनी समजीक कोण आसा ताणें आपले बरे चालीन म्हणजे बोलेपणान आनी जाणवायेच्या कोज्ञान वरवीं आपूण टसलो म्हूण दाखोवचें तुमच्या काळजांनी निडकायेचे कोडसाण वो आवाटी आसा जाल्यार तुमचे वडवीक एक करूं नाकात आनी तेन्ना ती संवसारांतली मनशा सैबाची आनी देंवचाराची जंय निड्डुकाय आनी आपसुवाट आसात थंय दुस्पोट आनी सगळे तरेचें वायट आसा वयर तान येता ती जाणवाय पयले सुवातेर निर्मळ ते भायर शांत माणसुगेची आनी बोली काकलुटीन बोल्लोली आनी बरीं फळां दिता तसली ती तोंड पळोवन कामां करिना दंगेपणूय करिना शांती करपी शांती करूंक वावताना प्रमाणीकपणाचें बी भोगतात देवाचें उतोरें आमचो जबाब जातालो सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो काळजाचो संतोष सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो काळजाचो संतोष सर्वेस्पराची समड सर बरी जिवाची गोठाय सर्वेस्पराचे नेम सदांच खरे नेणट्याची जाणवाय जबाब सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो काळजाचो संतोष सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो काळजाचो संतोष सर्वेस्पराचो हुकूम सुपश्ट उलयत दोळ्यांचो उजवाड जबाब सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो काळजाचो संतोष सर्वेस्पराची भक्ती भोव पवित्र सदां तकपाची सर्वेस्पराचे निर्णय स्वताचे सगळे नितीचे जबाब सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो काळजाचो संतोष म्हज्या तोंडांतलीं उतरां म्हज्या काळजाची चिंतनां तुका मानो सर्वेस्परा म्हज्या कडपा म्हज्या तारुका जबाब सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो काळजाचो संतोष उद्गार हालेलुया 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 आमच्या स्वामी जेजू क्रिस्तान मरणाचो भस्म केलो शुभ वर्तमाना वरवीं ताणें जिवीत फांकयलें अमरण परजळायलें सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं मार्क प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान महिमा तुका सौम्या
जेजू पेद्रूक जाकोबाक आनी जुआवांक घेवन हेरा शिसां लागीं आयलो तेन्ना तांचे भोंवतणी लोकांची व्हड उरपोंज एकठवली ती आनी धर्मशास्त्री तांचे कडेन भासाभास करताले ते तांणी देखले. आनी जेजूक पळयना फुडें सगलो लोक अजाप जावन थोटाकलो आनी ताका नोमान करूंक धांवून आयलो. आनी ताणें तांचे कडेन विचारलें, तुमचे भितर कित्या विशीं विवाद जातालो? परतीपाडून लोकांतल्या एकल्यान म्हणलें, गुरुजी, मुंको देंवचार बसुल्लो म्हज्या पुताक तुजे सरशीं हांवें हाडला. तो ताका धरता तितलेय पावटी ताका धरणीर उडयता आनी तो तोंडांतल्यान फेणो काडटा, दांत किर्लिता आनी ताण जाता. आनी ताका काडून उडयात म्हूण हांवें तुज्या शिसांक सांगलें, पूण तांच्यान नजो जालें. ताणें परतीपाडून म्हणलें, ओ विस्वाशी संस्ती, आनी कितलो म्हूण वेळ तुमचे बरोबर हांवें आसचें आनी कितलो म्हूण वेळ हांवें तुमकां सोंसचीं. ताका म्हजी सरशीं हाडात. आनी ताणें ताका हाडलो. आनी जेजूक देखोना फुडें देंवचारान ताका खुबडायलो आनी तो धरणीर पडून तोंडांतल्यान फेणो काडून आडवो उदारो लोळटालो. आनी जेजून ताच्या बापायक विचारलें, ताका केन्ना सावन अशें जावन येता? ताणें जाप दिली, भुरगोसान. आनी ताचो नाश करूंक बोगोर बोगोर उज्यान आनी उदकांतूय ताका उडयता. पूण तुज्यान कितें जाता जाल्यार आमचे चुरचुरे धरून आमकां पाव. पूण जेजून ताका सांगलें, तुज्यान जाता जाल्यार भावार धरतल्यांच्यान सगलें जाता. रोकडोच चेड्याच्या बापायन दुकां गळोवन व्हडल्यान म्हणलें, भावार्थ धरता, म्हज्या उण्या भावार्थाक आदार दी. आपणा चडशीं लोटोन येतले लोकांक पळोवन जेजून मेळ्या आत्म्याक अशें म्हणून भेंकडायलो, ए भेऱ्या मोन्या आत्म्या, हांव तुका फरमायतां, ताचे वेलो भायर सर आनी ह्या फुडें ताचेर ये नाका. बोब मारून आनी भारी ताका खुबडावन तो ताचे वेलो गेलो. आनी तो चेडो इतलो मेल्लो कसो जालो की सोबार जाणांनी म्हणलें, तो मेलो. पूण जेजून ताच्या हाताक धरून ताका उखल्लो आनी तो उठलो. घरा वेतूच ताच्या शिसांनी ओगेच येवन ताचे लागीं विचारलें, ताका काडूंक आमचे लागीं कित्याक जालें ना? ताणें तांकां सांगलें, मागण्या बगोर असली जात खंयचेच भाशेन काडून उडोवंक जायना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वखणी तुका क्रिस्ता. भावार धरता, म्हज्या उण्या भावार्थाक आदार दी. भाव भयणीनो, आयज हें मागणें ह्या बापायचें, जो बापूय आपल्या पुताक घेवन जेजूशी आयलोलो. आनी जेजूशी येवपाचें कारण ताच्या पुताक मेळो आत्मो सतायता आनी जायते पावटी तो उदकान उज्यान उडक्यो मारपाक वेता. एके भाशेन ताच्या जिवाची वाट लावंक सोदता. असलें जरी तर आमकां कोणाकय जालें, आमच्या घोराब्यान जायत जाल्यार आमकां घडये दूख येतलें, आमकां कितें करपाचें तें कळचेंच ना, आमकां भिरांत येतली. जायते पावटी आमकां चुरचुरे दिसतले. आनी अशें घडटा तेन्ना जेजूक जेन्ना आमी पळयता वो जेजूशी जेन्ना आमी धांवता तेन्ना हो भावार्थ गरजेचो. पूण जें कितें आमचे भोंवतणी घडटा वो आमच्या घोराब्यान घडटा वो आमच्या मोगाच्या मनशा सवें घडटा तें पळोवन जायते पावटी दुबाव पासून येवपाक शकता. आनी दुबाव असले, जातलो काय बरो, जातलें काय बरें, हें सारकें जावपाक जाता काय, हें दुयेंस कितें तें मेळटलें काय, हे दुबाव. आनी असल्या दुबावांक लागून जायते पावटी आमी फाटीं पासून सरता. जाल्यार आयचो जबाब जेजूचो आमकां सरळ. जेन्ना असले दुबाव येतात वो भिरांत येता वो वायट येता तेन्ना आमी विस्वास दवरपाक गरज, भावार धरूंक गरज. जशें जेजून म्हणलें,
भावार्थ धरतल्याच्यान सगळें जाता, जायनासतना कांयच ना. व्हडलें दुयेंस म्हणलेलें आनीक ना, ओ देवावून व्हड दुयेंस म्हणटा तें आनीक ना. कसलेंय दुयेंस तें जावं, कितेंय तें जावं, तें जेजूच्यान सारकें करूंक जाता. भावार्थ जाय. पूण आमचो भावार्थ आमचे भोंवतणी जें कितें घडटा तें पळोवन, जे अणभव आमकां आसात ते पळोवन, वो ज्यो खबरो आमी आयकल्यात त्यो पळोवन, वो आयज जें कितें आमी टीव्हीचेर चलचित्रांचेर जें कितें पळयतात आनी आयकतात तें ताचो अणभव घेवन जायते फावटी आमचो भावार्थ हालता. जाल्यार भावा भयणीनो, ह्या भावार्थान आमी उबी रावतले जाल्यार हाच्या पयल्या वाचपान भाग्योन जाकोब आमकां उगडास करता. आमच्या काळजान जें कितें आसा तें एकदम गरजेचें. जरी तर आमच्या काळजान निर्डुकाय आसा, कोडूसाण भितर चल्लेली आसा, ती काडपाक जाय. जरी तर आमच्या काळजांनी स्वार्थी आशा आसा जाल्यार ही स्वार्थी आशा काडून उडोवपाक जाय. आनी ती काडटली जाल्यार आमी जेजूक पळोवपाक एकदम गरज. आयची मिसाची भेट भेटयता आसतना भावा भयणीनो, आमी आमकांच जण एकल्याक जेजू मुखार दवरुया. आमच्या घराब्यान जरी तर कोणूय बरो ना जाल्यार ताका जेजू मुखार दवरुया. ह्याच भावार्थान, ज्या भावार्थान ह्या बापायन म्हणलें ताका हांवें तुजे सरशी हाडला, ताचे वेलो हो वायट आत्मो काडून उडोवपाक, ताका बरो करपाक भावार्थ दवरता. पूण म्हज्या उण्या भावार्थाक आदार दी. आनी जेजू आमच्या भावार्थाक, आमच्या उण्या भावार्थाक आदार दिता आनी आमकां नवें जिवीत दिता. तर हेंच जिवीत आमकां सगल्यांक, आमच्या घराब्यांक, आमच्या ह्या संवसाराक, आमच्या ह्या समाजाक फावो कर म्हूण भाव भयणीनो आमी हे भेटींत मागुया. गायन घेऊया C1 पेज नंबर 28. C1. आमचे दोन हात उबारून सर्वेस्पराक भेटूया. आमचे दोळे उबारून देवा वावर पळोवया. आमचे काळीज उबारून देवा काळजाक मेळुया. ताच्या मोगा सारको जावं आमचो मोग ओपुया. दुनिया तुझ्याच बऱ्यापणान हाडटा उण्या सोऱ्या दाना. जातली रोखडी जाता आमकां जिवीत दिवपी खाणा पिणा. आमचे दोन हात उबारून सर्वेस्पराक भेटूया. आमचे दोळे उबारून देवा वावर पळोवया. आमचे काळीज उबारून देवा काळजाक मेळुया. ताच्या मोगा सारको जावं आमचो मोग ओपुया. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर्पद्विदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सभेच्या नांवान सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा तुका फावो तो मान दिवच्या की पवित्र रितीन आमी वांटो घेता. तुज्या नांवाचे मोहिमेक जेजूच्या कुडी रोगताचें बलिदान आमी तुका भेटूं आयल्या. ताचे वरवीं सासणाचें सूख आमकां लाभय हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सोबे आसूं. आमचीं काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतल्यान उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पद्विदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समरमता. जिव्या भावार्थान ताचें पुनर्जीवनपण परगट्टा. तीर भरवशान ताच्या मोहिमेवंत येण्याक कोत्रेकता. देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उत्सर्गीत तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांव येता ताका जय. उत्सर्गीत तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता.
जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परीन शेवण जाता ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गुटपर गोठुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्ग बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडूय. पुनर्जीवनपणाचो बरवस धरून मेल्यात त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे बेटेक आयज आजीर जालोल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माये सांगाती तुज्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदता, बागयोन तुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणेच्या सुखांत आमकां वांटोली. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर पदवीदार बापा, सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना आमेन. भावार्थ दवरता. म्हज्या उण्या भावार्थाक मोजत कर. आमचो जण एकल्याचो भावार्थ जेजू सवें वाडोय म्हूण मागुया आनी बाराबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमचे बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र दिसा, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां काळणी पडूंक नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. कित्याक राजवटकी, पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबीच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. आमेन. सोम्याची शांती सदां घाल. तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काडटले, आमची काकूट कर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काडटले, आमची काकूट कर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काडटले, आमकां शांती दी.
ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली आत्मिक कुमयां खातीर मागणें मोगाळा जेजू मोगाळा जेजू तूं भोव पवित तूं संस्कारांत भोव पवित संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता हांव साथ मानता सगळ्या वस्तूंत हांव सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता आशेता हे घडयेक हे घडयेक तुका हांव तुका हांव संस्कारांत घेवन संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजान ये तूं म्हज्या काळजांत तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजूं आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकपडटा तुका एकवडटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन आमेन जेजू सुकोन आसलोले जोरीतले पिवन तादोशी जाया लागल्या वतम्या जेजू सुकोन आसलोले जोरीतले पिवन तादोशी जाया तुजेशी येता जेजू आमचेशी तूं राव जेजू तूं एकलोच आमचो विस्वास तूंच आमचो विस्वास तुजेशी येता जेजू आमचेशी तूं राव जेजू तूं एकलोच आमचो विस्वास तूं आमचो विस्वास प्रार्थुया विस्वाशी देवा आमच्या बापा जेजूच्या कुडी रोगताचें जेवण आमकां वाडून सर्गीचें सूख तूं आमकां बासायताय ही तुजी बासावणी बेगीन शांती पावय म्हूण आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचेय सवे आसूं सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार गायन घेवया F12 पेज नंबर 91 F12 देवा मंदिरांतली आतां कुशाल काळजान देवा शांतीन भायर सरून घरा वेता
Alleluia, 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 एकट्याचे नामी वाटून घेतला उंडो सोरो एकाच ताळ्यात आमच्या देवाक खुशालकायेन दिवस गायलो देवा मंदिरांतली आतां खुशालकाय जाय देवा शांतीन भायर सोडून घरा बेता Alleluia